उपस्थित सगळे मान्यवर आणि इथे उपस्थित सगळे शिक्षकगण, पब्लिक रिप्रेझेंटेटिव्स आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, मैत्रिणींनो, आजच्या या कार्यक्रमात कार्यक्रम कशासाठी आपण करतोय त्याच्याबद्दल आधी सांगितलेलंच आहे. आपल्या सगळ्यांना माहीत असेल की भारत सरकारने काही वर्षांआधी नशामुक्त भारत अभियान लॉन्च केलेलं आणि त्यामध्ये वेगवेगळे उपक्रम आपण घेत होतो. आणि आता रिसेंटली भारताच्या माननीय पंतप्रधानांनी 2 ऑगस्टला नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत हे एक नवीन कॅम्पेन लॉन्च केलं आहे आणि पुढच्या 100 आठवड्यासाठी हे कॅम्पेन सुरू असणार आहे. आणि त्यामध्ये मेनली आपले जे युवक आहे, जे यूथ आहे, त्यांना कसं अवेअर करता येईल आणि त्यांना कसं व्यसनांपासून दूर ठेवता येईल त्यासाठी हे कॅम्पेन चालेल. सो युवकांसाठी किंवा यूथसाठी या नवीन कॅम्पेन लॉन्च करण्याची काय गरज होती? कोणत्याही देशाची प्रगती जर तुम्ही बघितली, युरोपियन नेशन्स असो, जपान असो, कोरिया असो, 20-30 वर्षामध्ये त्यांची फार फास्ट ग्रोथ झाली आणि त्यानंतर मग ते डेव्हलप्ड कंट्रीज बनले आणि त्यानंतर त्यांच्यासारखा ऑडियन्समध्ये बसलेला असेल. आणि जर स्वतःची जर्नी बघितली तर मी पण जर व्यसनाच्या आधी गेलो असतो तर तुमच्या पुढे असतो नाही. मी महाराष्ट्राचा राहणारा आहे, अमरावती तालुक्याचा, MP बॉर्डरला गाव आहे. एक्झाम क्लिअर करून IASमध्ये आलो, नंतर जम्मू काश्मीरला सर्व्हिस केली, लडाखला सर्व्हिस केली आणि त्यानंतर आपण गोव्याला आलो. सो आपल्याला जेव्हा आपण पुढं जायचं आहे, सो आपल्या डोक्यामध्ये आपलं एम, ॲम्बिशन काय, कुठं आपल्याला घेऊन जायचं स्वतःला ते असलं पाहिजे. आपण तुम्हाला पण मी रिकमेंड करेल, जेव्हा पण आपण डॉक्टर APJ अब्दुल कलामांचे पुस्तकं किंवा काही त्यांचे साहित्य वाचतो तेव्हा त्यांनी एक गोष्ट नेहमी म्हणायची जेव्हा पण त्यांचे लेक्चर्स असायचे की वी शुड ड्रीम बिग. सो का मोठं स्वप्न बघायचं आहे? कारण आपल्यामध्ये खूप सारं पोटेन्शियल असतो पण आपण तो कधी रिअलाईज करत नाही आणि रिअलाईज नाही करत. सो आपल्याकडे पोटेन्शियल रिअलाईज करण्यासाठी खूप कमी कालावधी असतो. जर आपण बघितलं तर स्कूलिंग तुमचे इयर्स आणि कॉलेजनंतर तुम्ही करिअर तुमचं काहीतरी चूज करा. सो या काळामध्ये जर तुम्ही निश्चय केला नाही किंवा ॲम्बिशन ठेवलं नाही की तुम्हाला कुठं घेऊन जायचं, स्वतःच्या परिवाराला कुठं घेऊन जायचं आहे, सो हा टाईम पिरियड एकदा गेला ती परत टाईम येत नाही. तुम्ही खूपदा वाचत असाल किंवा मूवीमध्ये डायलॉग असतो की एकदा टाईम गेला की परत टाईम येत नाही. सो त्याचं रिअलायझेशन तेव्हा होतं जेव्हा आपण आयुष्यामध्ये काही अचीव करू शकत नाही, नंतर फक्त आपल्याकडे रिग्रेट उडतं. डोक्यामध्ये असतं की यार तेव्हा मी अभ्यास केला असता तर आपण पुढे गेलो असतो, तेव्हा मी काहीतरी अपॉर्च्युनिटी आली होती तेव्हा ती पकडली असती तर मी कुठेतरी दुसऱ्या मार्गाने गेलो असतो. सो अल्टिमेटली 2 गोष्टी महत्त्वाच्या. एक तर यू शुड ड्रीम व्हेरी बिग, यू शुड वर्क व्हेरी हार्ड टू अचीव दॅट ड्रीम. APJ अब्दुल कलाम म्हणायचे की स्वप्न असं बघा जे तुम्हाला झोपू देणार नाही. असं नाही की तुम्ही झोपून राहणार आणि तुम्ही स्वप्न बघा. सो ते सगळेच बघतात. सो असं स्वप्न बघायचं जे तुम्हाला झोपू देणार नाही, जे तुम्हाला मेहनत करायला, तुम्हाला प्रेरणा कुठून तरी घेऊन इन्स्पायर करायला असलं पाहिजे आणि त्यासाठी तुम्ही मेहनत केली पाहिजे सो दॅट तुम्ही तुमचं जे पण आयुष्यामध्ये ध्येय असेल ते तुम्ही गाठू शकणार. मला वाटतं आजचा आपला देश जो आहे, जर मागच्या 80 वर्षाचा आपण प्रगती बघितली तर आपण खूप पुढे आलो आहे. जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं होतं, आपल्याला माहिती आहे 562 आपल्या वेगवेगळ्या छोट्या छोट्या प्रिन्सली स्टेट्स आणि बाकीच्या गोष्टी होत्या. सरदार पटेलांनी त्यांना कंबाईन करून एक नवीन आपलं राष्ट्र बनलं. आपली एज्युकेशन परिस्थिती काहीच नव्हती, आज आपण ऑलमोस्ट 70% क्रॉस केले. काही गोव्यामध्ये 100% साक्षरता आहे. इकॉनॉमिक टर्म्समध्ये बघितलं तर तेव्हा आपल्याकडे खायला पण सामान नसायचं. आपण PL 480 जे तिथे पिग्सला द्यायचे US मध्ये, ते आपण आयात करून त्याच्यामध्ये लोकांना मिळायचं. सो आणि आता आपण आत्मनिर्भर आहे. सो खूप साऱ्या गोष्टींमध्ये आपण खूप पुढे आलो आहे. पण नेक्स्ट 20 वर्षाचे आहे, देशाला पुढे घेऊन जायचं आहे. 2047 पर्यंत देशाला एक विकसित राष्ट्र बनवायचं आहे. आणि त्यासाठी जसं मी आधी म्हटलं की आपण सगळ्यांपासून देश बनतो आणि आपल्या सगळ्यांचे कर्तव्य आहे की आपण देशाला समोर ठेवून, देशाला पुढे ठेवून अशा गोष्टी केल्या पाहिजे जे समाजाला दुखवणार नाही आणि आपल्या स्वतःसोबत, परिवारासोबत, राज्यासोबत देशाला पुढं घेऊन जाण्यासाठी मदत करतील. संपवण्याच्या आधी मी 2-3 गोष्टी, कारण स्टुडंट्स आहेत तो त्यांना रिक्वेस्ट करू इच्छितो. एक, जसं आधी म्हटलं, एक तर तुम्ही मोठं ड्रीम बघा. जर तुम्हाला गायडन्स नसेल तर तुम्ही विचारा प्लीज प्रश्न. तुमच्याकडे सगळे साधन आहे. आधी इंटरनेट नव्हतं, इंटरनेट आहे. सो एव्हरीथिंग इज ऑन युअर फिंगर टिप्स. सो प्लीज ड्रीम बिग. पुढचे काही वर्ष टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंटमध्ये खूपच फास्ट ग्रोथ होईल. तुम्ही मागचे 2-3 वर्ष बघितली, AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स,
सगळ्या गोष्टीमध्ये खूप फास्ट डेव्हलपमेंट होते. सो त्या दृष्टिकोनातून थोडंसं लक्ष ठेवून काय चाललं आहे देशामध्ये, पूर्ण विश्वामध्ये काय चाललं आहे, कोणत्या प्रकारे आपण डेव्हलप होतो आहे, कोणत्या प्रकारे टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होते आणि आपल्याला कोणतं सेक्टर निवडायला पाहिजे. सो त्यामध्ये तुम्ही प्लीज विचार करा. सेकंड, हार्डवर्क. देर इज नो सबस्टिट्यूट टू हार्डवर्क. You have to work hard if you want to achieve something in your life. So that thing you have to keep in your mind. Thirdly, consistency. कोणतं पण ध्येय गाठण्यासाठी जी चिकाटी आहे, जी आपल्याला कन्सिस्टन्सी असली पाहिजे की ती खूप गरजेचं आहे. असं नाही की तुम्ही एक दिवस बसून 15 तास अभ्यास करता आणि नेक्स्ट दिवशी मोबाईलवर रील्स बघत बसता. सो दॅट यू हॅव टू एन्श्योर दॅट यू वर्क कन्सिस्टंटली टुवर्ड्स अचिविंग युअर ड्रीम्स. अँड अल्टिमेटली जो आजचा कार्यक्रम आहे, प्लीज स्वतःला व्यस्त ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक पुस्तक येतं. सो आपण जे विचार करतो ते किती प्रभाव करतात आपल्या आयुष्यावर किंवा आपल्याला पुढे घेऊन जायचं आहे. सो इफ यू वॉन्ट टू रीड दॅट बुक, यू कॅन रीड पॉवर ऑफ युअर सबकॉन्शियस माइंड. मर्फी, जोसेफ मर्फी म्हणून त्याचं रायटर आहे, त्यांची पुस्तक तुम्ही वाचा प्लीज. विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलामचे जे पण पुस्तक आहे ते तुम्ही वाचू शकता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं वेटिंग फॉर विजा खूप छोटंसं पुस्तक आहे, ते तुम्ही वाचू शकता. आणि का आपण वाचतो? कारण हे लोक जे कठीण परिस्थितीतून एवढ्या मोठ्या पदावर पोहोचून त्यांनी समाजासाठी, देशासाठी जे काम केलं आहे ते खूपच उल्लेखनीय आहे. खूपदा आपल्या मनामध्ये येतं की मी छोट्याशा गावाचा आहे, छोट्याशा परिवाराचा आहे, माझी आर्थिक स्थिती बरोबर नाही. सो ते थॉट्स तुमच्या मनामध्ये यायला नको. कारण भरपूर लोक आहे, भरपूर एक्झाम्पल आपल्याकडे आहे जे एकदम, ज्यांच्याकडे काहीच नव्हतं, शून्यातून जे आहे त्यांनी जग गाठलं. जर आपण शून्यातून जग गाठणं जे मराठीमध्ये ते म्हणतो. सो डोंट एवर थिंक की you are coming from a small family, a small village or small place and you won't be able to achieve anything. There are ample examples. You just have to work hard, you have to dream big, and you have to ensure that you work towards achieving that dream. From my side, I want to wish you all the best. Please do well in life, and I hope आता सर मला सांगत होते की आदर्श युवा संघाचं एक पण व्यक्ती जो आहे व्यसन करत नाही. सो ते खूपच उल्लेखनीय बाब आहे. सो असं काहीतरी तुम्ही जॉईन करा आणि असं काहीतरी ध्येय गाठून ठेवा की जे तुम्हाला पुढं घेऊन जाईल, तुमच्या परिवाराला पुढं घेऊन जाईल आणि सोबत देशाला पुढे घेऊन जाईल. खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. पूर्णपणे बरबाद जाता हे एक्झाम्पल आसा आमकां समोर आसा. आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान भाई तांकांय तेच दिसता की अशा तरेची एखाद्या गांवांतली 3, 4, 5 फॅमिली जर बरबाद जाता आणि तातूंतल्यान जर पूर्ण समाज डिस्टर्ब जाता, गांव डिस्टर्ब जाता आणि त्या किंवा त्या किंवा त्या भुरग्याचे अनुकरण करपाचो प्रयत्न करता आणि त्यामुळे अत्यंत धोक्याचे आसा. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या मागीर त्या योग्य वेळाचेर त्या तरुणांक सांबाळपाची गरज आसा. अशा प्रकारचो कन्सेप्ट आमी विचार करताले. आज मोठ्या प्रमाणात आसा आमच्या देशाचे पंतप्रधान आमकां हे विचार करपाक लायिल्ले आसा. म्हणजे भारताच्या विकासा खातीर कितें कितें करपाक येता ते पळयता. अशी एक्झाम्पल आसा. आतां आमचे सुद्धा सुखदेव सरान सांगलें, एखादी अत्यंत गरीब फॅमिली आसता, गरीब सामको सर्वसामान्य मनीस आसता आणि ताका अशें इन्स्पिरेशन मेळटा आणि त्या इन्स्पिरेशनच्या आधाराचेर जे आसा न्ही की त्या फॅमिलीचो उद्धार त्या भुरग्यांक जो आसा न्ही की अशें म्हणजे ताजें गांव, ताजें नांव जें आसा न्ही, गोंय, देश जे जागतीक दर्जे पावता, अशें कित्येक एक्झाम्पल आसा आमी पळयता. आतां आमचे राष्ट्राचे आमचे पयले राष्ट्रपती आसा ताणें अब्दुल कलामजी हे तशेंच सामान्य कुटुंबांतले आयले, पण ते राष्ट्रपती जाले की ह्या सगळ्या गजालींनी ताणें देशाक कशें तरेन प्रबोधन केलें, युवकांक प्रबोधन केलें, हे गजाल आमी पळयता. म्हणजे कोणीच अशें समजचें न्ही. म्हणजे एक सांगपाची म्हळ्यार कितें की ना हांव आतांच सांगलें अशें सुद्दां सुगे सरान सांगलें की हांव गरिबींतल्यान आयला, म्हाका म्हणजे शिकपाक सपोर्ट ना, हें ना तें ना, अशा प्रकारचे अनेक गजाल आसतली. पूण त्या हाजेर मात करून जे आसा न्ही, जे गेल्ले आसा ती एक्झाम्पल आमी पळयली, ताचो अभ्यास करून घेतलो जाल्यार आमकां अनेकाचे मार्ग सापडूंक शकता. आज तो आतां म्हजेंच उदाहरण दिता तर अनेक जाण, म्हणजे हांव एक गर्वान सांगता की आमी जेन्ना ग्रॅज्युएशन जालें त्या वेळाचेर म्हणजे अनेक राजकीय सामाजीक हातूंतल्यान आमकां लक्षांत येतालें की गांवांत अनेक मटका गुटका ड्रिंक्स हे ते सगळ्या प्रकार चिकन मटन सगळे गजाली आयल्यो आणि तातूंतल्यान जे आसा न्ही की गांवांत अशे शिरकाव जातकीर जे आसा न्ही की लोकांक ताजे म्हणजे सादे भोळे लोक आसा तांकां ते लक्षांत घेवना आणि ताजे कशात तरेन त्या गजालीन जो आसा न्ही
त्या हाजेर आक्रमक केल्लें पळयता. म्हणजे एक काळ दिसतालो की गांवांनी आसा न्ही पत्त्यांनी खेळप जें आसा न्ही जे सिंडिकेट खेळप जें आसा न्ही स्वताक प्रावड समजताले. म्हणजे अश्यो अनेक गजाली म्हणजे तातूंत गुटका आसतलो मटका आसतलो बाकी हे सगळें जाता. गांव कशे बरबाद जाता, फॅमिली कश्यो बरबाद जाता, की तांच्या बायल भुरग्यांचेर कशे परिणाम जाता ही अनेक एग्जाम्पलां आमी पळयलीं. आनी पळयतकच म्हाकाय त्या गजालीचो थोडोसो म्हणजे राग येतालो किंवा ताजेर म्हणजे कितें तरी करपाक जाय. आनी म्हणून आमी आदर्श युवा संघाची स्थापना आमी केली. आनी आदर्श युवा संघाची स्थापना करतकीर आज जशे तुमी युवक आसा, आज तुमी 11वी 12वी भुरगीं जाल्ले आसा तुमी, आज ना म्हणजे सगळ्या प्रकारचे म्हणजे सोशल मिडिया किंवा बऱ्या वायट गजालींचे आसा तुम्ही बऱ्यापैकी अनुकरण करू शकता. अशे तरुण जे आसा न्ही फाल्यांच्यान तुमी ग्रॅज्युएशन जातले किंवा तुमी एज्युकेशन कंप्लीट करतले आनी खंय तरी एक सरकारी नोकरी लागतले. तुमी अशे प्रकारचे विचार जर आज करूंक शकता आनी ते विचार तितलेच प्रभावीपणे वरूंक शकता. होच विचार त्या वेळाचेर म्हजे तकलेंत आयलो आनी तेव्हा आदर्श युवा संघाची स्थापना केली. आनी ती म्हणजे पयलीं आमी केल्लें तें व्यसनमुक्त अभियान अशें आसता. म्हणजे गांवां किंवा तरुणां मदीं आसा न्ही आमी अवेअर करप ताका व्यसनमुक्ती पासून ताका गुटखा मटका म्हणजे त्या वेळाचेर आजचे ड्रग्स बी तशें कांय नाशिल्लीं पण मटका आशिल्लो गुटखा आशिल्लो. म्हणजे गुटखा म्हणजे प्रत्येक दुकानाचेर गुटख्याचे अशें सगळें की तशाच प्रकारचे प्रकार ते लायले आसताले. आनी तातूंतल्यान जे आसा न्ही म्हणजे प्रत्येक भुरगो बारीक मोठो आसून सगळो गुटखो खावप न्ही ताजो कितें परिणाम जाता तें लक्षांत घेतले. मागीर तातूंत ताजें रुपांतर मागीर ड्रिंक्स घेताले सोरो घेताले. मागीर गांवांतले जे आनीक अशिक्षीत कमी शिकले भुरगे आसा न्ही ते दीस भर तातूंत ते ड्रग एडिक्ट जाताले. आनी तातूंतल्यान अवघ्या सादारणशे एक लग्न जाल्या उपरांत दुसऱ्यान सादारणशे म्हाका दिसता एक 30-35 वयाच्या आदाराचेर म्हज्या गांवांतले किमान एक 15-20 भुरगीं तर आसा न्ही ते जग सोडून गेल्ले हें उदाहरण म्हज्या गांवांत पळयताले. आनी तातूंतल्यान हांवें आदर्श युवा संघाची स्थापना केली आनी तेच विचार करून फुडें गेले. पूण नंतरच्या काळांत आसा आज जवळ जवळ आमी 95 जे सुरू केल्ले आज जवळ 31 वर्सांच्या कालखंडा भितर आसा न्ही आदर्श युवक संघाच्या सुरवातेर म्हणजे मटका उटका करतना भुरगे आसा न्ही ताका सोडून आमचे कडेन येताले. म्हणजे आमी सांगून दी पूण ताजे प्रभाव जो आसा आमचे पडलो आनी त्यामुळे ते तातूंत आज आमचे कडेन एक सुद्दां आदर्श युवक संघाचो तरुण जो आसा युवक जो आसा न्ही तो व्यसनाधीन आसा खंयच्याच प्रकारचे व्यसन आसा अशा प्रकारे एग्जाम्पल ना. आनी ताजोच परिणाम म्हणून जे आसा मागीर हांव राजकीय क्षेत्रांत आयलो आनी राजकीय क्षेत्रांत येतकच आज गर्वान अभिमानान आसतना हांव सांगूंक शकता की म्हज्या बरोबर आशिल्लो एक सुद्दां तरुण म्हणजे खास कार्यकर्ता म्हणजे वोटर अशा त्या स्वप्नाक आमी कसो तेंको दिवपाक जाय अशे एक प्रकारचे स्वप्न आमी पळयता. कठीण कांय ना. आज म्हाका दिसता की आज हांव अनेक जाग्याचेर सांगलें की फुडल्या काळांत जे आसा न्ही फुडल्या काळांत म्हणजे म्हजे जर ताकद हें आसत जाय शारिरीक म्हाका जर सुदृढ आमी आसत जाय जाल्यार म्हजो एक टार्गेट हांवें सेट केला 5,000 कार्यकर्त्यांक आसा न्ही 5,000 जे लोक आसा न्ही ताका लखपती करप हो म्हजो टार्गेट आसा. बरोवन दवरपाचें तें आज पत्रकारांनी सांगलें बरोवन दवरपाचें. पूण हांव अनेक वेळाचेर म्हाका दिसता कशें की एक स्टार्ट आनी मागीर एंड सुरवात दिसता आनी ती एंड दिसता आनी तें पुराय करपाचें आसा की आज युवक केन्ना दिशाहीन जाता ताका योग्य जर मार्गदर्शन आसत जात योग्य डायरेक्शन आसत जर जायत जाल्यार तो दिशाहीन जाता. आनी तातूंत मध्ये एक टप्पो आमी गाठलो कसो आमच्या बरोबर आशिल्लो आसा न्ही खंयच्या तरी पार्टी करया रे आनी हें करया रे तें करया म्हाका खंयचोच कार्यकर्ता म्हजे कडेन सांगना. आनी त्यामुळे एक गोश्ट बरें दिसता ह्या मिशनाक आमी जोडले वचपाक जाय. आमकां 5,000 कार्यकर्ते लखपती करपाक जाय आनी तातूंतले किंबहुना एक सादारणशें आमकां एक 200-300 म्हणटा आमी 200 जर 1 करोडपती जावपाक मरे. आतां हें आमचें मिशन आसा. आतां हें मिशन जर आसत जाय म्हणजे इतले लोक जर म्हणजे ह्या सकारात्मक मिशनाक जर सहभागी जाले आसत जाय जाल्यार काणकोणची दर एक फॅमिली दर एक कुटुंब जें आसा न्ही अशें सुखी समाधानी निर्व्यसनी आसत जाय अशें वैचारीक दृश्टीन एक प्रबळ असो विचार आशिल्लो तरुण जर आमचे आसत जर जाय जाल्यार स्वाभावीकपणे जे आसा न्ही काणकोण आमचें एक सशक्त आनी एक सुदृढ जे आसा न्ही एक भाग जावपाक शकता. आनी त्या दृश्टीन आमकां प्रयत्न करपाक जाय. आनी त्यामुळे आज आमी विशेष करून तरुणांक कित्याक आपयला आज आमी 11वी 12वीचे भुरग्यांक मुद्दम आपयला कित्याक ह्या मिशनाक जर आमी जोडले वचत ताजें प्रबोधन खूब गजाली करपाचें. एक दिसान आमी भाशण टोकलें आनी गेले सांगलें सापना म्हणजे आमचो गोल जो आसा न्ही आमकां सेट करपाक जाय तो व्हडलें कठीण कांय ना. आनी त्या दृश्टीन म्हाका दिसता की हांवें ज्या दृश्टीन आज हांगा पावला म्हाका आज खंयचीच गजाल जी आसा न्ही अशक्य अशें दिसना स्पश्टपणे चित्र दिसता. हांव केन्ना म्हजें विमान जें आसा अशें वयर गेलें आतां वचत आसता कारण तें दिशाय स्पश्ट आसा.
आणि त्यामुळे ह्या अभियानाक वतल्यार अशा शेकड्यांनी आमकां हजारांनी जास्त न्ही तरुण जाय आनी त्याच म्हणून आमकां प्रयत्न करपाक जाय. आनी त्यामुळे आज हांगा जे तरुण आसा की तांकां आमी सतत प्रबोधन करपाक जाय. शाळांनी प्रबोधन करतात, हांगा हायर सेकंडरी करतात, पूण आमकां एक अशा काणकोणचो एक तरुण जो अशा प्रकारचो जाय, व्यसनमुक्त तरुण, एक ध्येयवादी तरुण जो आसा न्ही, एक काणकोणच्या विकासा खातीर जे आमी विचार करता, म्हणजे PM विचार करता, आमी विचार करता, सरकार विचार करता, अशा सकारात्मक दृश्टिकोनान विचार करपी जर तरुण आसत जर जाय तर खूब उदर जावपाक शकता. आनी म्हणून आज सगळ्या तरुणां कडेन म्हणजे आज उद्घाटनाचें सत्र आसा, दोनीच्या सत्रांत तुमकां मार्गदर्शन जातलेंच की परत परत आमकां मेळपाची गरज आसा आनी परत परत मेळ्ळे उपरांत आसा न्ही आमचें ध्येय टार्गेट जो आसा न्ही गाठपाक जाय. जो आमच्या सेक्रेटरीन सांगलें तुका 3 मुद्द्याचेर सांगलें की हांगा खूब कश्ट करपाक जाय. कश्ट करपाची तयारी आमची आसत जाय, खंयच्याय भुरग्याची आसत न्ही. आनी कश्ट करता आसतना की खंयच्याच प्रकारच्या अशा प्रकारच्या वायट गजाली खातीर आमी मातशे पयस रावचे पडटलें. जर आमचें जर मन जर भटकत आसत जर जायत जाल्यार आमी तो टार्गेट अचीव करपाक शकना. आनी त्यामुळे सतत प्रयत्न करचे पडटले. आनी आज जगामध्ये कॉम्पिटिशन प्रचंड मोठें वाडलेलें आसा आनी ह्यामुळे ह्या अशा जगामध्ये कॉम्पिटिशन वाडलें आसा. त्यामुळे आमी आमची एक जागा तयार करपाक जाय. आमची एक वेगळे प्रकारचे स्थान जे आसा न्ही आमी जर केलें आसत जर जायत जाल्यार हांगा ऑपॉर्च्युनिटी भरपूर आसा. म्हणजे आमी रडत बसपाची गरज ना. म्हाजे वाटेक आज इतलें कॉम्पिटिशन की म्हाका संदीच ना अशें म्हणपाची गरज ना की प्रत्येकान जर त्या ध्येयाच्या दृश्टिकोनांतल्यान गेलें आसत जर जायत जाल्यार ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करूं शकतले. आनी काणकोणचो तरूण जो आसा न्ही असो ध्येय घेवन जो आसा टार्गेट घेवन जे आसा न्ही सतत काम करपी अशा प्रकारचो युवक आजचो अशें आमचें धरण आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां सगळ्या प्रयत्न करपाक जाय. त्यामुळे ह्या वेळाचेर तुमकां सगळ्यांक आजच्या दिसाक हांव शुभेच्छा दिता. Who helps him take decisions in that? Gandhiji, right? So in the end, what he comes to know about it? What does he call it? Chemical locha, right? So when something happens in the brain, he says it's chemical locha in the brain. So what causes this chemical locha in the brain? Drugs. Drugs causes this chemical locha. In simple words, it's not medical words or it's not medical terminology, it's drugs which causes chemical locha in brains. So how does it cause chemical locha? Any idea? Okay, let's talk about addiction. Anybody knows what is addiction? Addiction mala kide? Something you cannot stay without. Right? Something you need to function. So how does that addiction happen? It's all in the brain again. So when you take something which in question is drugs, it reaches your brain and brain releases something called, any idea? Dopamine. Dopamine is something which makes you feel good. Unfortunately, even when we say it's brain is little buddhu in nature, which get used to whatever we give. So when you take drugs, it reaches brain releases dopamine, which makes it feel good, and brain is like, I want more. Maka ani zai. So you take more drugs. It reaches brain again, brain feels good, and the very bad cycle of drugs starts. We call it a cycle. Correct? So when this reaches brain, the cycle starts. In this cycle, brain forgets the main important thing, which is normal functioning. It just wants that addiction, and this leads to drug abuse. Correct? So when I say drugs, is drugs good or bad? Can anybody tell me? Yes or no? I can chorus me is okay. Drugs is good or bad? Good? So how do you decide a drug is good or bad? A drug is actually nothing but a chemical substance. Correct? So a chemical substance is used to treat your body. Right? That is actually drug.
But anything which leads to bad functioning of your body is a bad drug. So a drug can be good and a drug can be bad. But the word drug, which is bad, is emphasized in nasha. Nasha is nothing but addiction, right? As I told you, I have seen so many cancer patients. Okay, let's forget about cancer. The most dirtiest thing which can happen to you is bad smell from the mouth. Dirty mouth, because your face is something which represents you. It's your personality. It's you, right? When you meet somebody, whatever your dreams are, whatever you want to become, you are a doctor, you're an engineer, you will be meeting people. And your face, your mouth is the representative of what you are. You cannot show your brain, right? You can always talk. You can always show what you are. So smoking, vaping, drugs can cause very bad effects on your mouth. It can start with bad smell, bad look on your teeth, the bad marks on your teeth can all lead to because of drugs and smoking. So as the smoke, as the drug go in, is your throat. All come one by one. Next, your throat. You would want to become a singer. You want to become a speaker. You want to become something in your life where you need to speak. You want to become an anchor. You want to make reels. But if you don't have voice, you don't have your throat, you can't express yourself, what's the point? The next thing which causes irritation, which causes infection, which causes cancer is your throat. As you go down is your lungs. And lungs we need are the most important organ of our body. What do lungs do? Breathe. They take in oxygen. Oxygen is required for your body. And if lungs are not functioning properly, nothing reaches your body. Let's say you want to become a football player. Now you'll say, why is lungs important for football player? Of course it is important. Because lungs breathe in oxygen. You need to breathe. When you're playing, you need more oxygen. टायम सो स्टेजीर येवच्या पयलीं हांवें अजय सराक विचारलें म्हजे कडेन कितलो वेळ आसा बिकॉज म्हाका उलोवपाक कंटेंट खूब आसा हांव 2 वरां उलोवपाक शकता पण हांगा मानेस्त बशिल्लें आसा जेवणाचो वेळ टाक जाता सो आय वॉन्ट यू ऑल टू पे अटेन्शन म्हजे कडेन हाफ एन आवर आसा आर यू ऑल विथ मी आय नो 4 लँग्वेजीस इंग्लीश हिंदी कोंकणी मराठी ताच्या व्यतिरिक्त म्हाका येना सो ह्या 4 भाशेन प्रश्न विचारले जाता आनी म्हाका जाय तुमी उलयतली आय एम अ सायकॉलॉजिस्ट म्हळ्यार लोक भियेतात कित्याक सांगा कॅन यू रीड माय मायंड काला चलयेक ड्रॉप करपाक स्कुलाक गेलें सो स्कुलाच्यान येताना ताची मैत्रीण धांवत म्हजे कडेन आयली काकी तूं कितें करता हांव सायकॉलॉजिस्ट आसा सो यू कॅन रीड माय मायंड 5वेंतले भुरगे म्हाका विचारता सो वॉट डू यू थिंक कॅन आय रीड युअर मायंड कॅन आय रीड युअर मायंड देन वाय पीपल कम टू सायकॉलॉजिस्ट I can read your mind through your body language, your gestures, your eye contact, your speech. Now, today we are here on a beautiful mission started by Honorable Prime Minister. We want every child, every youth to understand how precious you are. Do you think you're precious? What do you think? You're precious? Yes? I would first of all say kudos to Sir. Sir, thank you so much for mentioning about one book which is my favorite. And सरान सांगलें, संतोष सरान सांगलें की ते जेन्ना IAS ऑफिसर जाताले तेन्ना तांच्यांनी तें पुस्तक वाचपाक सुरू केल्लें आनी हांव जेन्ना सायकॉलॉजीची जर्नी सुरू केली तेन्ना सुद्दां हांवें तो पुस्तक वाचपाक सुरू केलो अजुनूय म्हजे कडेन कॉपी आसा आनी हांव सदांच म्हज्या सेशनान सांगता द पावर ऑफ युअर सबकॉन्शियस मायंड हें जर पुस्तक तुमी आतां वाचपाक सुरू करशात तुमकां एक मॅजीक कळटलो डू यू वॉन्ट टू बी मॅजिकल Why is here sitting? You want to be magical? You know the magic? The magic is not outside. The magic is inside. There's something called as locus of control in psychology. So if you study 12th standard psychology book, you see locus of control. Now what is locus of control? Locus of control says there are 2 sides to it. Internal and external.
ना एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल म्हणजे कितें? थिंग्स दॅट आर नॉट इन माय कंट्रोल. सो आय ब्लेम आउटसायड थिंग्स. आय एम अनसक्सेसफूल बिकॉज ऑफ माय फॅमिली. ऑर हांव ड्रग्जान गेलो, म्हज्या फ्रेंड्सान दिली म्हाका. मॅडम एकूच पफ घे म्हणून फ्रेंड फाटल्यान लागलो आनी मागीर केन्ना तातूंत पडलो कळ्ळें ना. दॅट इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. जेन्ना आमी आमच्या गोश्टींक दुसऱ्याक ब्लेम करता किंवा भायल्या गोश्टीचेर आमचें आयुश्य काडटा. अँड वन समथींग कॉल्ड एज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. की मॅडम ताणें हाडून म्हजे कडेन ग्लास दवरलो पण हांवें ताका सांगलें म्हाका घेवपाची ना म्हणजे ना. तो म्हणटा पळय आं, फ्रेंडशीप ब्रेक, यू नो मोर माय बॉडी ब्रो. ना जाल्यार ना. ऐकाय ना. फ्रेंड नवीन येवपाक शकता, आयुश्य परत येवपाक शकता ना. ताका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल म्हणटा. आनी म्हाका आयज तुमचे प्रत्येक भुरग्याचे हांगा बशिल्लें आसा, म्हाका एक तुमचे कडल्यान प्रॉमीस जाय. आयजच्यान तुमची एक नवीन जर्नी सुरू जाता. आनी ती जर्नी की म्हज्या आयुश्याचे प्रत्येक निर्णय हांव विचार करून करतलो किंवा करतलें. बरोबर? कित्याक तुमचें एक चुकीचें पाऊल आयुश्य तुमचें बरबाद करपाक शकता. बरोबर? आनी ही क्षमता तुमचे कडेन आसा. तुमी तें घडवू शकता किंवा तुमी तें बिगडवू शकता. दुसऱ्याक दोश दिवपाक शकना. हांव खुबश्या युथांक जेन्ना टॉक्स दिता न्ही तेन्ना आमचे जे राष्ट्रपती जावन गेले डॉक्टर APJ अब्दुल कलामजी, तांचे सद्दां सांगता तांची ऑटोबायोग्राफी सगळ्यांनी वाचपा सारकी आसा. जशें रमेश तवडकर सरान सांगलें की ते अशा हातूंतल्यान आयिल्ले की ते सुद्दां खूब गरीब आशिल्ले किंवा परिस्थिती सिच्युएशन तशी नाशिल्ली. कोणें विचार केल्लो त्या गांवांतलो एक भुरगो राष्ट्रपती जातलो आनी येदे व्हडलें आमच्या भारता खातीर आनी जगा खातीर योगदान करतलें. बरोबर न्ही? तुमच्याच सारकें खंय तरी इल्लेंशें एक भुरगें आशिल्लें थंय. वॉट मेड हिम दॅट? What made him do what he did for the country or for the whole world? Is this one thought. You know what was that thought? Everything is possible if you decide so. Am I right? जर हांवें निर्णय घेतलो म्हाका सोरो घेवपाक जाय, हांवें निर्णय घेतलो म्हाका सिगरेट घेवपाक जाय, टेन्शन आसा मॅडम. म्हजे कडेन क्लायंट्स येतात. आय वॉज पार्ट ऑफ महिला आयोग. अश्यो आमी डोमेस्टीक वायलन्स केसीस खूब घेतल्या की जशें सरांनी सांगलें की मोस्ट ऑफ द क्रायम्स अल्कोहॉल खातीर किंवा व्यसना खातीर जाता. तशे खूब केसीस जाताले. जेन्ना आमी उलयताले तेन्ना चडशे पुरूश आमकां जस्टिफिकेशन दिताले की ना मॅडम टेन्शन आसा म्हणून घेता. एक्सक्यूज. यूथ सांगतात फ्रेंड्सान बसयलें, फ्रेंड्सान कट्ट्यार बसयलें आनी इल्ली पफ दिली म्हणून घेतलें किंवा एक स्निफ घेतलो म्हणून जालें. हे फक्त आमी ब्लेम गेम करतात, दुसऱ्याचेर घालतात. But you know what is the main psychological reason to addiction? Can anybody help me to understand what is the main psychological reason? Anybody? Anybody? No? You know what is the main psychological reason for any problems in your life or anything that you do in life is because somewhere internally you are weak and you are finding the outlet in something else. Being weak is not problem. Counselingang लोक येतात न्ही, मॅडम स्ट्रेसान आसा, upset asa, anxiety asa, they take right help. They come to an expert, take the guidance, with counseling they improve and then they go out. Addictions, cigarette, drugs, alcohol, and then we justify for n number of reasons. So promises, आयच्यान जशें दोतोरान सांगलें न्ही आमच्या भितर न्ही कॅमिकल्स आसा. हो सगळो गोल न्ही कॅमिकल आसात. न्यूरो ट्रान्समिटर म्हणून शब्द ऐकला? कंटिन्युअस न्यूरो ट्रान्समिटर्स चालू असतात. मिलियन्स अँड ट्रिलियन्स न्यूरो ट्रान्समिटर शूटअप जात असतात. एक्झॉन, डेंड्राइट्स, गॅप्सवर न्यूरो ट्रान्समिटर्स, सिनॅप्स असतात. हे सगळे विचार, थॉट्स, ॲक्शन सगळ्या थंयच्यान चालू असता. हो जो हांगा पॉवरफूल एक मेकॅनिझम देवान दिला न्ही आमकां वयर, तो इतलो पॉवरफूल आसा. तुमी ट्राय करा. तुमकां जर ब्रेनाची पावर समजून घेवंक जाय न्ही, फाल्यां जर तुमकां सॉंग उठपाक जाय आनी तुमी अलार्म न लायतना थोडे दीस ट्राय करा. इट वर्क्स. आय ट्रायड इट अँड इट वर्क्स. आय डोंट नीड एन अलार्म टू वेक अप. न्हिदच्या पयलीं न्हिदतना सबकॉन्शियस मायंड खूब ॲक्टिव्ह असता म्हणून अशें म्हणटात. आनी आमची जाणटी नेणटी सुद्दां म्हणटाली की न्हिदतना नेगेटीव गोश्टी करून न्हिदप न्ही, कित्याक ते त्रास करता. सो जेन्ना आमी न्हिदता ताज्या पयलीं पॉझिटीव गोश्टी करप. सो तुमकां जर सपोज फाल्यां सकाळीं संक उठपाक जाय, यू हॅव टू टेल युअर मायंड अँड ब्रेन ओके केतकी यू हॅव टू वेक अप ॲट 6 o'clock टुमॉरो मॉर्निंग. अशें 3-4दा रिपीट करा. आफ्टर द रिपिटेशन जस्ट गो टू स्लीप. You know, you'll see some days your brain will wake you dot at 6 o'clock. Am I right? If anyone has tried, yes, it works.
That powerful is your brain. If what you repeat, you become. I'm weak, I'm vulnerable, I'm this, I'm that, you become like that. The moment you say, I'm strong, I can manage this, I can do this, I'm powerful, I'm strong, you can do everything. जे तुम्ही भितर रिपीट करता तेच तुम्ही रियालिटीन जाता आणि हे सबकॉन्शियस माइंडाची पावर आसा. म्हज्यान जायना 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 जावचेच ना. कळटा? So now we are all at this stage where we are making a career. Am I right or wrong? We are all in high secondary. सगळीं जाणां 11वी 12वी चडशीं जाणां आसा आनी अशें हाजेर आसा की आमकां करियर घडोवपाक जाय. आनी एक याद धरा, जेन्ना तुमी आमच्या वयाचेर पावतात न्ही, एक 40शीचेर बी पावले न्ही, जेन्ना फाटल्यान रिफ्लेक्ट करता न्ही, ही अशी एज आसता जेन्ना सगळ्या रिफ्लेक्शन फाटल्यान येता. जर तुमी आयज सक्सेसफूल आसा म्हणजे गेली 20 वर्सां तुमी कन्सिस्टंटली प्रयत्न केला तुमी अचीव करपाक. आनी जर ती करूं ना जाल्यार खंय दिसता जाणा? हॉस्पिटलांनी. येस, हेल्थ सेंटर. डेमो. यू वॉन्ट अ डेमो? हाऊ माइंड वर्क्स? एट दी एंड फॉर 2 minutes आय गिव यू अ डेमो. एक याद धरा, तुमचें आयुष्य तुम्हीच बदलपाक शकता. हांव फक्त सांगून वतलें. बरोबर न्ही? द मोमेंट आय एम ट्रेनिंग माय डॉटर फॉर फ्युचर लायफ, शी इज 10 years old. 5 वर्सां पासून ताका हांव सांगता, तुजें शस्त्र तुजे विचार आसा. कळटा? तुमी स्कुलान आयले, कॉलेजींतल्यान घरा गेले, वाटेर मित्र मेळ्ळो, सांपडलो, चल रे बायकार मातशें थंय वचून येवया. थंय गेले, थंय 4 मित्र मेळ्ळे, 4रांतले 3 जाण सिगरेट काडटात, एक पफ घे रे. काय ना रे पप्पाक कळचें. कितें ब्रो, इतलो भिता तूं पप्पाक? कम ऑन मॅन. अशें फुलयतलें भुरगें. बरोबर? मागीर खारे च्विंगम आनी चल रे, कळचें ना कोणाक. अशें खूब सजेशनां दितलें. पण हेच फ्रेंड त्रासान पडटकूच येवपाना. पियर प्रेशरचो इम्पॅक्ट पॉझिटिव्ह आसा आनी नेगेटिव्हूय आसा. आय रिमेंबर आय स्टडीड इन झेवियर्स. सो हांव जेन्ना कॉलेजीन वतालें, जशी जनरल संवय आसता न्ही, खाल्लें कितें रॅपर खंयी उडयलो, अशी म्हाकाय मातशी एक खोड आशिल्ली. म्हज्या एका मैत्रिणीन कॉलेजीन आसतना म्हाका तापोवन काडलें. केतकी तूं घर अशेंच उडयता घरान? हांवें ना गो. मागीर हांगा कशें उडयता? हें तुजें घर न्ही तर, समाज तुजें घर न्ही. अशें एवरी टायम ताणें म्हाका पोक केलें. स्लोली म्हाका तें रियलायज जावंक लागलें की केतकी यू आर डुईंग समथींग रॉंग. सो ती संवय म्हजी ताणें मोडली आनी आयज पर्यंत जर तुमी म्हाका पळयशात, इवन इन माय कार देर इज अ स्मॉल टिफिन वीच हॅज अ डस्टबीन, लायक तातूंत सगळो वेस्ट तातूंत वता आनी मागीर तो बिगर डस्टबिनान एम्प्टी करता. ही एक संवय जी म्हाका कॉलेजीन म्हज्या मैत्रिणीन शिकयली, ती आयज पर्यंत म्हजे बरोबर उरली. सो पियर प्रेशर नो इज गुड, बट इफ दीज पियर्स आर गुड. बरोबर? आय एम अ टीचर ऑल्सो. आय एम टीचिंग सायकॉलॉजी फॉर 12th science. आय एम अ सायकॉलॉजिस्ट ऑल्सो. आय एम अ मदर ऑल्सो. आनी हांव हें सांगता की खंयच वचूं नाका. तुमचो खेळ तुमच्या तकलेन आसा. यू नो वॉट इज द रेमेडी? If you have problems, if you have stress, lot of things going on, social media impact is going on, information overload is going on, एक सगळ्यांक प्रत्येक वयाच्या मनशांक हें हांव सांगता, sit with yourself for 10 minutes. What do you have to do? Sit with yourself for 10 minutes. And what do you have to do within 10 minutes? एक कोरे कागज आणि एक पेन घेवपाचें. No gadgets in front of you, no screen in front of you. आणि ते फक्त 10 मिनिट तुमचें आयुष्य बदलपाक शकता. त्या 10 मिनटान जितले कितें विचार येता, एक म्हणजे ह्या एजीचेर ओवर थिंकींग खूब जाता काय ना? हाणें हें म्हळें, ताणें तें केलें, सोशल मिडियाचेर म्हजी स्टोरी लायक करना, कुस्कें तें पळय जळटा म्हजेर, पळयता म्हजे फोटो पण लायक करना, अशें खूब जातलें. इन्फॉर्मेशन ओवरलोडूय जातली. फोमो जातलो. फोमो सगळ्यांक खबर आसा? फियर ऑफ मिसींग आउट जाता नो? अरे ते फुडें पावले, हांव फाटल्यान उरलें, ताजी स्टोरी चड लायक जाल्यो, म्हज्यो कमी जाल्यो, अशें सगळें जाता. तेन्ना कितें साथ दिता जाणा? तुमी स्वता. तुमचें अंतर्मन आसा न्ही खूब पावरफूल आसा. वी आर सर्चिंग आउटसायड. आय रिमेंबर वेन आय वॉज यंग, मी एंड माय सिस्टर इज अ व्हेरी इंटेलेक्च्युअल लेडी. शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटंट. सो खूब हुशार. सो घरान न्ही तें सगळें अभ्यासाचें वातावरण. सो एकदां न्ही तेका कितें एक्सपिरियन्स आयलो आनी शी वॉज अपसेट. And she was finding her underconfidence. My mom, no, I always say this, my mom was a psychologist for me. Not a very highly qualified lady, but very intellectual lady.
तेणी एक दीस आमकां दोगांयकू बसयलें आनी सांगलें यू नो बाय, हरण आसता न्ही हरण, ताज्या बेमलेन कस्तुरी आसता जाणा तुमी, एक प्रकारचो वास आसता आनी ती न्ही ते सोदता सगळ्याक खंयच्यान बरो वास येता खंयच्यान बरो वास येता. पण तिका तें कळना की ती कस्तुरी तिच्याच बेंबीन आसा आनी तिच्याच कडल्यान तो वास परमळटा. सो तशें तिणें आमकां सांगलें की तुमच्यानूच कलागूण आसा, तुमच्यानूच टॅलंट आसा, ती फक्त तुमी सोदून काडपाक जाय जाल्यारूच ती जगाक दिसतली, नाल्यार दिसची ना. आर यू ऑल विथ मी बॉयज सिटींग बिहायंड? थोडे जाण साडीक बसतले फकाणां मारतले, ती उलयतली आनी वतली रे, काय ना ब्रो मॅन चील करया कितें जाय तें न्ही, काय ना. बट जेन्ना एका वयाचेर येतले तेन्ना तुमी एकटेच उरतले. द होल गँग वॉज सिटींग बिसायड यू रायट नाव, दे वोंट बी देर. प्रत्येक जाण आपापल्या स्ट्रेसान आसतले. बट फक्त कितें साथ दितले सांग तुमचे विचार. सो दस 10 minutes नो सिट विथ युअर सेल्फ, रायट ऑन द पेपर वॉट एवर यू थिंक नेगेटिव्ह. जितले कितें वायट विचार येता ते पेपरार बरया, तो पेपर पिनून डस्टबिनान उडया. आउटलेट, वेंटींग म्हणटा ताका आमच्या भाशेन. वेंट इट आउट. टेक अनदर पेपर, रायट युअर गोल. आयज जे इन्स्टाचेर मॅनिफेस्टेशन हो ट्रेंड चल्ला न्ही, चल्ला काय ना, आमच्या सायकॉलॉजीन ताका विज्युअलायझेशन म्हणटात. आर्ट ऑफ विज्युअलायझेशन. अगेन 12वीचो सायकॉलॉजी बुकूच वाचा, तुमकां सगळी सायकॉलॉजी कळटली. इट्स वन ऑफ द टेक्निक्स इन सायकॉलॉजी. आय विल गिव यू टुडे दॅट आर्ट ऑफ विज्युअलायझेशन टेक्निक. यू नो वॉट इज दॅट? यू हॅव टू टेक अ पेज. 10 years down the line, now you must be 16, 17, am I right? Yes or no? Yes. Take a page. 10 years down the line, 2036, you will be around 26 years of age. करियराच्या पावलाचेर फुडें आसतली तुमी. तुमकां कोण जावंक जाय, तुमकां कितें जावपाक जाय, तुमकां खंय आसपाक जाय, हें सगळें विज्युअलायज करप आनी तुमचो गोल बरोवप. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.